टमनारचें काम सुरू आसा. फक्त 2-3 उरलेले पोल ते आतां कंप्लीट जाता. म्हाका दिसता टमनारचें इनॉग्रेशन ऑक्टोबराच्या पयलीं जावपाक जाय. ताजें बाकीचें सगळें जालें. पावर टॅरीफ जो आहा पळय न्ही रे, ही JRC ठरयता. जॉयंट रेग्युलर जॉयंट JERC ठरयता. जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ठरयता. हें फक्त सरकार ठरयना. आनी हो पॉवर टॅरीफ ठरयता आसतना केंद्र सरकारा कडल्यान आमकां हाजी सबसिडी कितली मेळटली हेंय बी ठरोवपाचें आसता. आमी जर पावर टॅरीफ वाडयलो ना, स्टेटूच जर सबसिडी दीत रावली लोकांक जाल्यार केंद्र सरकाराच्यान म्हणणें आसा मागीर तुमकां आनी आमी सबसिडी कित्याक दिवपाक जाय. तुमच्या कडेन एक्सेस पयशे आसा जे तुमीच सबसिडी दिता. आज जो आमी रेट वाडयला पळय न्ही, तेजो सामान्य मनशाचेर तसो तेज्या पूर्ण बिलात जर म्हटलो जाल्यार म्हाका दिसता 8 ते 10 रुपया हेज्या वयर जावचो ना. 90 पयशे फक्त, 1 रुपयाय न्ही, 60 पयशे ते 90 पयशे तेज्या पर युनिटाचेर वाडटा. एक्चुअली जो वाडटलो तो थोडोसो कमर्शियल हेजेचेर चड वाडटा. त्या खातीर सामान्य मनशाचेर हेजो बोजो कांयच पडना. आनी आमी जर तशें पळयत जाल्यार फाटल्या 5 वर्साच्या टेन्युअरांत हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 2000 कोटी रुपया आमी पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक घातले ऑलरेडी. आनी पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी सगळें अंडरग्रावंड केबलिंग, नवीन ट्रान्सफॉर्मर हें तें सगळें केलां. आतां आमकां बरी जर तुमकां म्हणजे कशें मात्ती लायट आमकां बंद जाली जाल्यारूय उपकारना आनी आमकां मातशें बील वाडलें जाल्यारूय उपकारना. दुसरे वटेन आमी रडटा, लायट गेली म्हणुनूय रडटा आनी मातशें बील वाडलें तशें जावचें ना. खंय तरी आमी हेजो मातसो वाडला पळय हेजी सहन करची पडटलें.